फाटीं ओपिनियन पोल जाला तेन्ना काँग्रेस आनी BJPचो जो लिडर आहलो जोझफ हाज्या बरोबर टायअप करून तेणी एक प्रोग्राम केला. तुमकां कितें सांगपाक जाय हेजेर? ना ते कालांगूटच म्हणून सांगना ते हांव पळयता न्हू 2 इन्सिडेंट जाले ते आसा. एक सावथाक बेनावली पळय जाला कॅप्टन वेन्झुवेगस अलॉंग विथ CM वेर वेन प्रेज द CM भाऊसाहेब बांदोडकरा भशेन म्हणून आनी ह्या हेचेर खूब चर्चा जाली अख्ख्या गोंयांत. सी प्रेजिंग द CM पर्सनली इज not against any even I would not hesitate to say that the CM is a good person personally, but to say compare him to Babasaheb Bandolkar means you are giving a thumbs up to the policies, his policies and his governance. Now his governance, everybody is suffering here. You see the cash for job scam, you see the coal double tracking, corruption. So when on one side your party is criticizing the government, you are saying the CM is a good person, that he is like Bandolkar. North Goa North Goa Kalangut Block Congress Party has a program with Kalangut Panchayat, which is self-proclaimed BJP Panchayat. But the fact is that Joseph was a BJP candidate and the block president of Kalangut was his supporter. He was a BJP man. He was supporting Joseph that time. But there was Kallus also, the advocate from there, from Aldona. I don't know how he ended. Maybe BJP is blackmailing him. Or I don't know how he landed in Kalangut for that function. The thing is what, Jenna, Joseph is my friend also. But when you have a public function with a obvious political agenda, you cannot say that we function. It is obviously a political agenda when you are having a function like that. Congress and BJP together, there are Aam Aadmi Party and BJP together. So the signal going to go on people is there a tie-up between Aam Aadmi Party and BJP? Is there a tie-up between Congress and BJP? Both these parties are playing the fool with the people of Goa. Congress and Aam Aadmi Party are playing the fool with the people of Goa. No, the president of Aam Aadmi Party has not spoken anything against it. The president of the Congress Party has not spoken anything against this. So I don't know what the Goan person is supposed to do, a Goan voter, what he's supposed to do. There is so much anti-incumbency now. People are fed up with whatever is happening here. People are waiting to change the government, but these people are playing the fool. So I think I've spoken to some of these activists. I think these activists and like-minded people, the thinkers, people who think good of Goa, like Dr. Oscar Rebello, maybe Radharao Grace, all these people should get together and maybe form a party in the interest of Goa. The way Congress is going on, see BJP has already done their tie-up with the MG party. They are going ahead preparing for the election. Congress party or the other parties don't even know whether we are going to have an alliance or not. If there is going to be an alliance, it should be happening now. So that people can get ready. BJP is already ready. Then the booth committees there, they already ready. You all are not aware whether there is going to be alliance or no alliance. And Goa is suffering. You see, even at the center, you see the communalism that is taking place. From the center itself, you see, you remember Father Strength Swami, he was asking for a SIPA. The court did not give him. Today, Asaram Babu, who is a rape convict, he has been given bail. You see, I never liked Sarikar personally, but to give credit to him, he will never allow communalism to raise his head here. You see, when the Mutalik was trying to do it, he stopped him. But what has happened now? That one fellow came some days back in the Pondau Summit, they had this obvious to create communal tension here. You see, when Velinkar said something, how long it took them to file a case. When Father Bolmek said something, immediately a case was registered. When people objected to Velinkar's statement, when they had a morcha, cases are put on these people. In Kalangut, Joseph Sikara's car was damaged, the Panchayat was vandalized. Where is the cases on that? So Goa is going towards that communal and this government is helping to create that communal tension in Goa. And people are waiting to dislodge such a government, but Congress party is not doing anything, Aam Aadmi party is not doing anything. So people are in a confused state of mind. And I think all these activists should get together, like-minded people should get together, maybe form a party, a Goa-centric party. So these people
You know the people from Congress Party High Command, they come, nobody knows what they're doing here. Nothing is happening. So I feel we should get together to save Goa. तर तुम्ही सांगले की आता MGP आणि BJP टायप झाले Yes. तर हे काँग्रेस भिता टायप करपाक दिसता तुम्हाला ते कोणाकडे दुसऱ्या उलयता कडेन ते बट जाता जाल्यार येन्ना तर जावंक जाय न्हू केन्ना रावले तुमी सी देर वॉज अ टायम एंड काँग्रेस कुड गिव लास्ट मिनिट टिकेट काँग्रेस कुड टेक डिसिजन लास्ट मिनिट आतां जायना न्हू यू नॉट इन पावर तुमकां आमकां 99 सिटां वयर पळय सेंटराक मेवल्या आनी इट इज बिकॉज ऑफ द अलायन्स जाला म्हणून इफ यू नॉट गोइंग टू हॅव ए अलायन्स हांगा तुमकां पांचूय मेळपाचें ना सिटां यू हॅव टू डिसायड ना जाल्यार येन्ना तर तयारी करा न्हू कितें करता पळय ती यू कॅनॉट जस्ट कम हॅव फंक्शन विथ BJP. Aam Aadmi Party cannot go on praising the government here, and your party president is just quiet about the whole thing. So that is sending a wrong signal to the people of Goa. आयज एका सायडीन अपोजिशन म्हणटा वी आर द युनायटेड अपोजिशन पण आम आदमी पार्टी वन सायड काँग्रेस वन सायड सकाळीच एक न्यूज आशिल्ली की विजयान खंय तरी वेन्झीन टिका केली वेन्झीन विजयान टिका केली म्हणालो वेन्झीन म्हणालो की विजयाक प्रत्येक गोष्टीत कमेंट येवपाची गरज जाली पुन्हा 2017चे 2019चे वेन्झीन काडले कशें पळयता तुमी हॉलो तेच सांगता न्हू दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल हियर वेर इज द युनिटी आतां युनिटी कोत्तलो जाल्यार कोण एक लीड घेवंक जाय न्हू मे बी काँग्रेस एज अ बिगर पार्टी काँग्रेस शूड टेक द लीड वेर इज द लीड नोबडी टेकिंग द लीड आतां विजयान कितें मिस्टेक केली एंड आय थिंक विजय शूड कम टू द पीपल एंड क्लियर हीज दीस तो गेलाच BJP वारी there is people resentment is there towards this but at this moment I think Vijay is needed in that opposition alliance Vijayची गरज आहे हितून and they should get together if Vijay think that he has done a mistake he should come to the people explain to the people why he did whatever he did but there is a need to come together now but ते जायना तेच सांगता न्हू if not then I think all the people like I mentioned just a few names which माझ्या तोंडाक येयल्या पळय ते राजाराव and because these are the people I read this whatever they write, I listen to them, and they come out as people who are interested in Goa. So these people, I will gladly take a lead. I will gladly take it because I don't like what is happening in Goa. I'll gladly go and meet these people. I'm already talking to some of the activists. These activists are working day and night. ते रात दीस मोत्ता तेंचेर केसी जाता हे जाता ते म्हाका दिसता आमच्या गोंयांक लागून मोत्ता आनी ह्यो पार्टयो पळय आहा जेंचें काम हे आसलें टू डू दीस ते ओगी बसल्या ते आपल्यालो टायमपास करता येवन आयज खंय तरी पयली तर गोंयांत एक स्ट्रॉंग अपोजिशन आनी अपोजिशन लिडराची गरज आहा लिडराची तुमकां दिसता तेच दिसता म्हाका ते दिसता एक लिडर जावं म्हणून पूण म्हाका मनान येना कोण आसा गो आय कॅन नेवर सेट हांव इतल्याक वचून पावतलो म्हणून एज ए ऑपोजिशन लिडर ओ एनीवे क्लोज बट वी नीड टू एटलीस्ट कम टुगेदर न्हू हांव म्हणटा लीड घेता म्हणजे टू गेट विथ द पीपल टुगेदर आय एम स्पिकींग टू सम एक्टिविस्ट कित्याक हांव जाणा हांव कशें तांकां त्रास जाता पळय ते कशें ते बाबडे मोता दिसांनी रात ऑल द शंकर रामा सगळे म्हणजे प्रतिमा एंड ऑल दीस पीपल आर फायटींग डे एंड नायट बट पार्टीज इफ ते हिंचेच पार्टी येना एक्टिव्हिज आहा पळय पण हे पार्टीज पळय आहा तेणी पळय बोबाव करूंक ते ना ते न्हिदल्या ओके तुम्ही एका सायडीच्यान हें उलयता पूण फाटल्या दिसांनी तुमी दोन पॉलिटिकल लिडर्सांक मेळ्ळे कितें एक्झॅक्टली फर्स्ट तुमी जुजा फिलिपाक मेळ्ळे मागीर अमित पालेकराक मेळ्ळे हांव बाबा मेळोंक ना जुजे फिलीप इज बीन माय कलीग फॉर अ लॉंग टायम तो आपणाचे कसले कामाक येयलो कालांगूट ते दिसा तो म्हाका मेळलो आनी अमित पालेकारूय आनी कोणाक मेळोंक गेलेलो वी स्पोक वी हॅड ए कप ऑफ कॉफी प्रेस आय थिंक चड करून तुवें ते व्हडलें केलां म्हाका दिसता हितून कांयच नासलें आमची फ्रेंडशीप नॉर्मल फ्रेंडशिपीन आमी बसलेले सो तितून तशें कांयच ना पॉलिटिकल कांयच ना पण हांव पॉलिटिकल डिस्कशन काय करूं ना पॉलिसी वी आर पॉलिटिशियन दे आर पॉलिटिशियन बारीक पॉलिटिकल हें जालें पूण ते मुद्दम म्हाका मेळोंक अशें येवंक नासलें सो जालां पॉलिटिकल डिस्कशन जालां पूण हांव आतां टिका करता न्हू अमित पालेकर म्हाजो फ्रेंड तो कांयच म्हणना म्हणून तेजे MLAचेर हांव टिका करता अमित पाटकराचेर जो कालांगूट कितें जालें तेजेर कांय म्हणना म्हणून सो वॉट आर दे डुईंग जुजा फिलिपाकूय विचारलें बाबा तूं करता कितें काय म्हणून एनसीपी पार्टी आसा म्हणटा जाल्यार तुजे फिलिपा कडेन उलयलां ते सगळे उलयले आमी बट द मेन पॉयंट ऑफ इंटेन्शन ऑफ हिम कमिंग टू माय प्लेस वॉज नथिंग पॉलिटिकल तुम्ही दोन्ही अमितांचे नाव घेतले पण हे दोन्ही नॅशनल पार्टीचे प्रेसिडेंट आहात तुमकां खंय तरी दिसता लिडरशीप खंय तरी कमकुवत दिसता म्हाका लिडरशीपच दिसना न्हू लिडरशीप दिसना तुवें लिडरशीप आहा जाल्यार जांग जालें कितें म्हणून आवाज जांग जालो पळय BJPचो आवाज दिसता काय ना BJPचो आवाज दिसता काय ना BJPचो MGचो आवाज दिसता काय ना काँग्रेसाचो आम आदमी पार्टीचो दिसता तुका ते MLA आहा पळय तेच हें करता जाल्यार तुका
पार्टी एज अ पार्टी आवाज दिसत ना ती आमची कालांगूट तेच सांगता कालांगूटची पार्टी काँग्रेस पार्टी आहा बीजेपी बरी फंक्शन करता बेनावली आम आदमी पार्टी आहा ती बीजेपी बरी हे करता सो ऑपोजिशनाचे हिंचो उरलाय जेन्ना काँग्रेसाचे आमी उलयता तुमी काँग्रेस मेंबर आहात हांव काँग्रेस मेंबर ना काँग्रेसाचे तुमी एक्स एम एल ए आशिल्ले Yeah. तुमच्या टायमाक एक लिडरशीप आसली आनी आतांची लिडरशीप कशी पळयता तेन्ना लिडरशीप बरी स्ट्रॉंग आसली लुईजन फालेरो आसलो पळय तेन्ना देर वॉज सम दीस आनी हे पळय मनीस आले तांकां म्हाका दिसता धांवडान घातले कुशीन काडले तांकां सगळे आनी ताका लागून पार्टी वीक जाल्या आमचे काँग्रेसीन सगळे हे आमकां पासून पयस काडपाक आमचे लिडर काँग्रेसीचो लिडरूच आहा न्हू म्हाका गेले पॉलिटिक्सी आमचे हेणींनी काँग्रेस पार्टीचे लिडर पळय आहा न्हू जाता तांकां यूज करता वेन आय लॉस्ट नेक्स्ट टायम म्हाका पळय तिकेट दिवपाची आसली ते आसा हो आतां जे पळय लिडर आहा तेणी ताका पाद्रीक धरलो आनी फॅक्स करूंक लागले राहुल गांधीक की म्हाका तिकेट दीत आनी अमक्याक दिना जाल्यार आमी पाद्री गोंयांत काम करचें ना म्हणून दॅट इज हाव काँग्रेस leadership in Delhi has been misled by the leaders in Goa and that is the decline of Congress in Goa. गोंया पळय त्रास जाले आहेत हे आमच्या गोंयच्या काँग्रेसीच्या लिडरांक लागून गेले फावटी तुका सांगलेले तिकेटी विकता आनी 3 म्हयने आदी सांगलेले हे पळय तिकेटी दिता बीजेपीतल्यान काडून ते 7-8 जाण वचपाचे आहा म्हणून कित्याक हांव जाणा आसलो खंयसर मिटींग जाल्या पळय ती खंयसर मिटींग ते कोण वयतले ती ना 3 म्हयने आदी सांगलेली तेच्या आदी हांवें सांगलेले गोवा फॉरवर्ड पार्टी बीजेपीक सपोर्ट करतले म्हणून सांगलेले काय ना इट इज ऑन रेकॉर्ड आतां परत सांगता आतां परत हे कोण भियेल्या पळय ते काँग्रेसींतले बीजेपीन येयल्ले पळय ते नये पार्टी करपाचे आहा तेंचो पार्टी प्रेसिडेंट जातलो एकलो एक्चुअली पिडोफायल आनी ड्रग डीलर पळय तूं हांव नांव बरोवन दवरता तुमकां जाय जाल्यार कोण जाता पळय तेन्ना पळया तुमी तो तेंचो पार्टी प्रेसिडेंट जातलो पार्टी फ्लोट करतले 7-8 जाण 10 जाण कोण हे करतले थिंकींग दॅट फॉर हिंजेच पार्टीक हे मेळचें ना आमी गव्हर्मेंटान प्लम पोर्टफोलियो घेता रावतले बट दे वील सपोर्ट बीजेपी हे लोकांक सांगतले आमी काँग्रेसाक सपोर्ट काँग्रेस बरें आसतले म्हणून पूण दे वील सपोर्ट बीजेपी आनी बीजेपी वील फंड देम ऑल्सो So sure that this will happen? गेले 2 पावटी सांगलेले लोकांनी आयकोंक ना तुझी एस्ट्रॉलॉजी सांगी इतली स्मार्ट पळय तूं न्हू 2 पावटी जाला न्हू सो आय कांट बी रॉंग इट कॅनॉट बी अ कोइन्सिडन्स 2 पावटी सांगलेले हांवें तेन्ना सांगलेले आनी ते that was the time when the priest was also working against me. I told that priest पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म जावपाची जावपाची लायंग कॅन्डिडेट ऑफ पॉलिटिशियनूच हे येस भायर सरताले पत्ते आनी वय वय याद कित्याक जाणें हाव आर दे गोइंग टू फेस द पीपल लोकांक कळ्ळें आतां कितें म्हणून आनी फोटी मारूंक जाय न्हू लोकांक कितें म्हणून फोटी मारूंक जाय फोटी मारतले जाल्यार कितें नये कितें करचें पडलें न्हू की ना आमकां बीजेपी नाका आमकां हें नाका हांव सुन जातली रोखडी जावपाची तुका सांगला न्हू तुका अप्रोच केला ना हांव तसले फाटीं वचना न्हू पूण तुका अप्रोच केला म्हाका खोदचें ना फिलर्स धाडल्या ना पूण हांव जाणा न्हू सी लास्ट टायम हें जाता आसतना हांव जाणा हांवें सांगलेलें काजिनो ऑपरेटर आहा म्हणून हितून काजिनो ऑपरेटर वॉज इनवॉल्व इन दीस तेचे आदले फावटी हांव सांगलेलें तुमकां विजयाची पार्टी वयतलीच म्हणून बीजेपी इनफॅक्ट गिरी एका मिटिंगेंत हांवें सांगलेलें पळय तो वचपाचो आहा जयेश वचपाचो आहा तेका घालचे सांडून तूं बीजेपीचो घातलेलो अदीक बरें म्हणून तेणी मागीर प्रोपगंडा केलो की आगदेल बीजेपीक वोट घाल म्हणून सांगता म्हणून माय पॉयंट इज सेईंग इज दॅट गोवा फॉरवर्ड पार्टी वॉज क्रिएटेड टू सपोर्ट बीजेपी एट दॅट टायम लास्ट टायम मायकल एनोल वॉज गिवन टिकेट्स सो दॅट ही कूड गो टू बीजेपी गिवन टिकेट बाय आवर पीपल पयशे घेतलेले पयशे घेतल्या उपरांत तुमकां तोंड ना पळय आयज पासून कोण वचोंक ना आमकां कितें सांगलेलें कोण वचोंक जाल्यार आमी दारार बसतले तेंच्या म्हणून आमी कोणाक हें करूं पयशे घेतल्या उपरांत हिंव वयतले तुमी ताका तोंड ना आनी आतांय परत तेच करतले and they may even make a third front and try to compromise with the Congress and say, "He सीटा आमकां दी म्हणून." That is another scam waiting to happen now by the Congress. सर तुम्ही आता सांगले की काँग्रेसीन लिडरशीप ना आणि मध्ये एक आवाज येतालो की विजय काँग्रेसीन येवपाचो आसलो ते काँग्रेसीक गरज आसा विजयाची म्हाका दिसता गरज आसा कशी म्हाका दिसता गरज आसा कशी आतां आनी काँग्रेसीची विजयाची गरज काँग्रेसीक आसा आनी काँग्रेसीची गरज विजयाक आसा दोनूय I think Faത്തോda cannot survive without Congress and Vijay. No, why not? Now it can survive. Damu president झाला. Damu president झाला बसना म्हणून कितें आहा BJP तीन doesn't. term असता 3 year term. No, that BJP doesn't work like that. BJP will do a survey and पळयता ते आमचे भशेन न्हू काँग्रेस भशेन न्हू कोणाक दिले बॅग घेतले आनी तिकेट दिले म्हणून
BJP has तेंची एक पद्दत आसा दे गो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गनायझेशन ते एक फावट तांकां हुमके दिले जाल्यार ते तशें रावता न्हू ना 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 ते पळयतले सी दे हॅव गॉट ऑर्गनायझेशन आमचें ऑर्गनायझेशन ना आय एम सेइंग लास्ट टायम लोक म्हाजेर बेजार जाले म्हटल्या म्हणून काँग्रेसीचें ऑर्गनायझेशन ना लास्ट टायम 7 गोवा सीट जिखला लोकांक लागून ते म्हाजेर खूब जाण रागात जाले सीट जिखला तुमचें काम आसलें काँग्रेसीन काम केलां बट वी डोंट हॅव ए ऑर्गनायझेशन आय एम सॉरी टू से वी डोंट हॅव ए ऑर्गनायझेशन नॉर्थ गोवा जाल्यार इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पॉयंट आउट एनी ऑर्गनायझेशन But how? One way you say party is not working, one way you saying that AAP is not working. तूं म्हणटा पयले गोवा फॉर्वर्ड वॉज क्रेडीट फॉर दीस एक आनी तूं आतां मोद्यांत म्हणटा की काँग्रेसाक विजयाची गरज विजयाक काँग्रेसाची गरज सो हाव ऑल दीस थिंग्स लोक काँग्रेसी बरे आहा गोंयचो लोक अजून पासून काँग्रेसी बरे आहा ते काँग्रेसीचे लिडर आहा पळय ते लोकांक घात करता एवरी टायम यू हॅव प्रूव्ड इट न्हू सगळे पार्टी जेन्ना आमी तेन्ना सांगलेलें पळय दिल्लीचे येयल्या तेन्ना तूं तिकेट ऑनस्ट लॉयल काँग्रेसमॅन आहा तांकां दी ते म्हणटा ना वी हॅव टू सी विनेबिलिटी आय म्हणजे एवरी टायम यू सी विनेबिलिटी पळय आहा ते वयता तिकडे देन पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू आयज पासून देर इज लो बिग ट्रस्ट डेफिसीट विथ द पीपल इन गोवा काँग्रेस पीपल काँग्रेसी पळय आहा ते पातयेना काँग्रेसवाल्यांक ते म्हणटात तुमकां जिखोन दिलें ते वयतले ते सायडीक म्हणून सो देर इज बिग ट्रस्ट हांवें तांकां तेन्ना सांगलेलें शेणो न्ही एक इलेक्शन शेणो न्ही पूण लोकांक आमी मॅसेज धाडया की बाबा आमी फकत काँग्रेसमॅन लॉयल काँग्रेसमॅन आहा तांकां ते करतले म्हणून यू कॅनॉट एवरी टायम बाय एंड सेल So what is Andrea's message to the people of Goa then? Because you have told us various things. मॅच जावपाचें हांव पळयता बी रेडी म्हणटा आय एम सेंडिंग ए मेसेज टू ऑल दीस एक्टिविस्ट एंड ऑल दीस बरे मागपी गोंयचे बरे मागपी आहा तांकां बाबा एकठांय जाय आनी कितें म्हणी करा म्हणून काँग्रेस इज टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड Aam Aadmi party is taking people from Goa for granted. They think because you can see the people angry with the present government, and Congress and Aam Aadmi party thinks that automatically people will vote for them. That is not going to happen. That will not happen if you don't work. My message is to the people of Goa, especially the activists. I think you all should get together. तुम्ही खूप झगडल्या. I think it is time that you all organize yourself and do something for Goa. And Agnar is ready to support it. I will support, definitely.